अंत्रूज म्हालांतलो राखणदार कटमगार दादाचे दर्शन घेवपाक लाखांनी भाविक येतात. मात कटमगार दादाच्या देवस्थानाकडे वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याक खड्डे पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांनी उदक भरून उरिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक फोंडकुलांचो अदमास येना. श्रावण म्हयन्यांत लाखांनी भाविक कटमगार दादाचे दर्शन घेवपाक येता. देखून NIT लागसार आशिल्ली गेट श्रावण म्हयन्यांत उक्ती करपाक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाक पत्र बरयतले अशें बेतोडेचे सरपंच रामचंद्र नायकान सांगले. कितलोसो अंदाज लोक जाता? लाखांनी 1 लाख न्ही अशें लाखांनी जाता. पळय घेवन सो सांगप ना. श्रावणाकूच आसता. हय श्रावण. आनी लोकांचे कितें पळय आंगुणे आहा ते तेन्ना दिता त्या दिसा गोडशाकच येता ना. लोकांचे आंगुणे आसतात भरपूर. तेका लागून येता लोक. येतात. खंयचे खंयच्यान येता लोक? खंयच्यान लोक येता? पळय महाराष्ट्राचे येता, कर्नाटकाचे येता, कितें सगळे म्हणजे इकडे पोळे धरून म्हणजे कारवार धरून सगळे लोक येतात. ते इकडे बेळगांव धरून ते सगळे लोक येता. सगळे राष्ट्राचे. सो श्रावणाकच चड येता लोक. हय. गाडी रोड गेलो पळय तो सामकोच चाळण जाल्ली आसा त्या रोडाची. सो तुमी आतां कितें गोडशाच्या प्रोग्रामाक कितें उपाय केला? श्रावणाचे 4य आयतार आसता तेन्ना कटमगाळीन गोडशाचो उत्सव आसता आनी त्या उत्सवाच्या निमतान आमकां तो जो आतां सद्याक रोड आसा तो रोड सगळो पेड्यार जाल्लो आसा कारण तेचे खड्डे पडिल्ले आसा. पूण तेवूय बीन आमी आमच्या आमदाराक सांगून आमी तेवूय बीन काम काडलेलें आसा. आनी तेचे पोट वस आसा ते सगळे ते PWD नाल्यार आमी गोडशे तरी क्लियर करून दिता. तरी सुद्दां गोडशाक इतली गर्दी येता आनी ट्रॅफिकाक इतलो प्रॉब्लेम जाता. आमी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज प्रिंसिपल तेका आमी एक लेटर करपाचें आसा आनी तो आमकां 4य जे संडे जे आमचे उत्सव जाता गोडशाचो श्रावण म्हयन्यान ते खातीर आमकां तेची इंटरनल जो रोड आसा तो पब्लिका लागून ओपन दवरचो अशें आमी तेका रिक्वेस्ट करपाचें आसा. लेटर करतले. लेटर करून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करून ते आमी हें करून घेतले. फर्मागुडी हांगसरल्या कटमगार दादा ह्या देवस्थाना कडेन जो रस्तो गेला तो सामकोच खड्डेमय जाल्लो आसा. पावसाचें उदक भरल्या कारणान ह्या खड्ड्याचो अंदाज येयना. तेका लागून 2 व्हिलर ज्या हांगा येतात तांकां त्रास जातात. आतां बेगीनूच श्रावणाचो म्हयन्याक हांगा दर आयताराक गोडशाचो कार्यक्रम जाता आनी ह्या गोडशाच्या कार्यक्रमाक हजारांनी लोक उपस्थित रावतात. मेन म्हटल्यार गोंया बरोबर कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे लोक हांगा गोडशाच्या कार्यक्रमाक येतात. तेका लागून स्थानीक पंचायतीन लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून GECच्यान जी दुसरी गेट बंद आसता ती गेट भाविकांक त्या दिसा ओपन दवरपा खातीर खास लेटर GECच्या प्रिंसिपलाक दितले अशें सरपंच रामचंद्र नायक यांनी सांगलेलें आसा. ते तर जाले जाल्यार लोकांक जे भावीक गोडशाच्या कार्यक्रमाक येतले तांकां सामकेंच बरी सोय जातली अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.